बीजेपी सेंटर आनी स्टेट दोनी कडेन तेंच्यांनी काँग्रेस मुक्त भारत करपाचें एक मिशन दवरिल्लें. ती ही पद्दत तुमकां कशी दिसली? पण ती अशी पद्दत आसतली? ना ते ताजें खूब कारणां आसा. एक म्हणजे काँग्रेस स्वता इम्प्लोड जावपाक लागले. सो सगळीच कडेन सारकें आतां एनालिसीस जावन जातलें अशें ना. हे लोकल स्टेट लिडरशिपीन सेंट्रल लिडरशिपीक कितें सांगून कन्विन्स केलां. ताचे आतां रिपरकशन्स स्टेट म्हणजे बीजेपीचे कितें जातलें दॅट टायम वील टेल. हें आतां बाबूश आयला, बाबड्या बाबुशाकूच खबर ना की तो 2 वर्सान खंय आसतलो. तर ताचेर हांव आतां उलोवन कांय फायदो जावचो ना. माय कन्सर्न वील बी जे कार्यकर्ते पणजेन इतलीं वर्सां काम केल्या तांणी घाम गळयला. हांवें तरी आत्तां चालू केल्लो. तांणी ऑलरेडी भाई बरोबर 25 आनी 30 वर्सां घाम गळयल्लो आसा. तांणी आपल्या ना अन्याय असो न्हय, पण तांणी आतां फुडें कशें ह्या मार्गार वतना कशें करप तें कन्सर्न आसतली. तांकां एकठांय खंय तरी दवरून आय हॅव टू अबायड बाय दीस टायम टू गो बिकॉज बाबुशाक खबर आसा तो फुडें इलेक्शनाक खंय आसा. ऑर इलेक्शन जालें आनी इलेक्शना मागीर बाबूश खंय आसतलो तेंय बाबुशाक खबर नासतलें. सो ते ह्या लेवलचेर जे पॉलिटिक्स करता सो दॅट इज अ डिफरंट थिंग. आय हॅव टू जस्ट जी पार्टेक परमनंट डॅमेज जावची ना एस्पेशली पणजे ही म्हाका कशी काळजी घेवची पडटली ते पळोवचें. ते करचें पडटलें न्ही. म्हणजे अशेंच वचपाक दिवप पार्टी भाई गेल्योकूच बरोबर जावचें ना. पणजेंतली पार्टी तरी सगळ्या कार्यकर्त्यांक एकठांय दवरप कशें दवरप ते तांचे बरोबर उलोवन कळटलें. ओके. अशें बी जाता ह्या सगळे घेवपाचें आहा पळय आमदार इम्पोर्ट करपाचें तितून मनोहर पर्रीकाराकूय ब्लेम करता. सुरवात तेणी केली अशी जाता. माविनाक हाडलो, पांडुरंग मडकयकाराक हाडलो, मागीर विश्वजीत येयलो, सुभाष शिरोडकर येयलो, सोपटे येयलो, ग्रेटर पणजी पीडीए दिली. एक म्हणजे सुरवात माविन आनी मडकयकार आयला तो प्री इलेक्शनाचो आनी तेन्ना प्री इलेक्शन येवन पार्टेच्या कार्यकर्त्यां मदीं कितें तरी अरेंजमेंट जाली म्हणून मागीर तो निवडूनय आयले. सो विश्वजीत आयलो तेन्ना एक्चुली भाईक तो आयल्लो नाका गव्हर्मेंट जाल्लें तो विश्वजीत नाका आशिल्लो. पण कोर कमिटीक विश्वजीत आयल्लो जाय आशिल्लो आनी ते आयल्लो जाय पेक्षा विश्वजितान रिजायन जावन ही डीड अ फेट एकम्प्ली. फेट एकम्प्ली जाली. तो रिजायन जालो ना घेवपाक सगळी पार्टी सगळ्यांची आसा. पण एकात एबरेशन्स आसा. पण पार्टीचें एक कितें तरी डायरेक्शन आशिल्लें आनी त्या पार्टीचें डायरेक्शन आतां ह्या लिडरशिपीन चेंज केलां. काँग्रेसचो ओपोजिशन लिडर आनी 10 जाण येवप वील डेफिनेटली चेंज द डायरेक्शन. आतां ते फक्त करंट गव्हर्मेंटाच्या पुरतें केलां काय फुडल्या इलेक्शनाक कितें जातलें दॅट ओन्ली टायम वील. ब्लेम तेजेरूय वयता की सुरवात तेणी केल्ली काँग्रेस फोडपाक ते आतां फुडें चालू आहा म्हणून. ना भाई अशें मत जावं नाशिल्लें. एकटो कोण रिजायन जावन आयला किंवा 2 जाण पयलीं आयल्या बिफोर इलेक्शन्स दॅट इज अ डिफरंट थिंग. आतां हे इलेक्शन जावन मत जाल्या आनी अगेन दीस इज अ डिसिजन लिडरशिपीन घेतला आनी वॉट आय एम सेयींग इज ताचें रिपरकशन एट दीस लार्ज स्केल कितें जातलें द टायम वील टेल. म्हणजे आमकां पळोवचें पडटलें कार्यकर्ते कशे रिएक्ट जाता. कित्याक दीस इज नॉट वन पर्सन ऑर आनी कॉलिशन गव्हर्मेंट फॉर्म जाल्लें वॉज वीथ डिस्टिंक्ट इंडिविज्युअल ते येवन गव्हर्मेंटाक मेजॉरिटी जाल्लें अशें नाशिल्लें. थोड्या लोकांनी फेट एकम्प्ली रिजायन जावन येवन पार्टेक जॉयन जाले आनी आतां दीस इज अ टोटली डिफरंट. म्हणजे बाबुशाक पणजेचो MLA तो BJP MLA म्हणून कशें दिसता पळोवपाक? आतां हाचेर कांय उलोवपाचें ना. हांवें सांगलें कार्यकर्त्यांक कशें दिसतलें ताची दॅट इज माय मोर कन्सर्न वीथ दॅट. की तांणी खूब 30 वर्सां दिल्या पार्टेक. सो तांकां कशें दिसतलें इज माय वरी.